सैमान सदांच चमत्कार केल्यात। कांय वर्सां आदीं सावन पावसाच्या दिसांनी तरणाट्यांचो एक पर्यटन थळ म्हळ्यार दिवचल पिळगांवां रस्त्यार आशिल्लो धबधबो। एकदां वर्सभर व्हड प्रमाणांत व्हांवपी हो धबधबो आतां फक्त पावसाक लागून व्हांवता। हो धबधबो दोंगरांतल्यान झर म्हण सुरू जाता आनी उपरांत व्हड धबधबो जाता। हो व्हांवपी व्हाळ कांय वर्सां आदीं शेतकामां खातीर वापरताले, पूण आतां जायतीं वर्सां शेती बंद जाल्ल्यान दोंगराचेर आशिल्ल्या रानांतल्या जनावरां उदक पिवपाक हांगा येता। हातूंत हरण, बिबटो, रानदुकर, कासव सारकिल्लीं जनावरां आसता। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हो आमचो धबधबो लोकांक कोणाक खबर ना धबधबो म्हटल्यार कितें, खंयसर आहा तो। हे आमचे मूळ म्हणजे हांगासून धबधबो पयलीं स्टार्ट जाता, उगम स्थान म्हणटा ते हे, मागीर तो हो सकयल वयता आनी सगळ्यान म्हटल्यार अशें हो उदीक पयलीं वयताले हांगा सकयल शेत करताले। सकयल आमी ल्हानपणा पासून आमी शेत करताले थंयसर। ह्या 10-12 वर्सांक बंद जालें कित्याक मातशें उदीक कमी जालें। मागीर आतां ही सगळी हे सबंद जंगल फूल, चारू वाटेन जंगल आनी मसून हो झरो वता। तशेंच शेतान वयता तो, मागीर शेतानसून डायरेक्ट सकयल। लोक आता धबधबो धबधबो म्हणटात, पण लोकांक अजून खबर ना खंय तो एक्झॅक्टली तशें सांग। लोक सगळो हांगा धबधबो धबधबो म्हणटा, पूण लोकांक कोणाकूच खबर ना धबधबो खंयसून वता तो। हो धबधबो हांगासून स्टार्ट जाता। दिवचल तालुक्यान जे महत्वाचे मुख्यालय आसा ते दिवचले आसा आनी हो दिवचल जो आसा तो वाठार इतको गिरेस्त आसलेलो सैमान आनी उदकान, ताका लागून ह्या परिसरान वेगवेगळ्या भागांतल्यान येयल्ले लोक जे आसा ते आयज राबितो करतात। पूण पयलींच्या तेंपार पुराय जर आमी ह्या सगळ्याचो अभ्यास केलो जाल्यार आमच्या लक्षांत येता की दोंगर भागांतले जे उदक आसा ते मोठ्या प्रमाणान दिवचले येताले आनी ताका लागून दिवचले मोठ्या प्रमाणान भाताची लागवड जाताली आनी ह्या भाताच्या लागवडीक लागून तो गांव जो आसलो ताका भातग्राम ह्या नांवान वळखले वता आसले। कशें आसा की तरातरांचे भात जे आसा ते लोक जे आसले ते खाजनांनी लायतले आनी वांयगणांनी लायतले आनी ताका लागून हो पुराय वाठार जो आसलो तो शेतान खूब गिरेस्त आसलो। आनी ह्या वाठारान दिवचल लागसार जो धबधबो म्हणून जागा आसा ही पुराय जागा आमकां याद करून दिता। पयलींच्या तेंपार हांगासर घसघश्यांनी उदक जें आसा तें पावसाच्या दिसांनी येतालें आनी मागीर हो धबधबो जो आसा तो पुराय दिवचलच्या वाठाराक पिवपाचें उदक आनी शिंपणावळी खातीर उदक जें जाय तें पुरोवपाचें काम करतालो। हो धबधबो जो वाठार आसा आयज पुराय वाठार जो आसा तो खाणग्रस्त जाल्लो आसा। लोह मँगनीज ह्या खनिजा खातीर गोंयान आमी मोठ्या प्रमाणान जलस्रोत जे आसा हे इबाडपाक लागलेले आसा आनी ते मोठ्या प्रमाणान दिवचल वाठारांतल्या धबधब्या ह्या परिसरान आयज नश्ट केल्लेले आसा। खरें म्हणजे जेन्ना आमी खनिज वेवसाय करता, लोह खनिज काडटा, तेन्ना त्या मायनींग कंपनीची जबाबदारी आसता नैतीक की त्या वाठारांतल्या जलस्रोतांची राखण करप। पूण दुर्दैव अशें की हे जे जलस्रोत आसा हे आयज नानपयत जायत आसा आनी ताका लागूनच आयज आमकां धबधबो म्हटल्या बरोबरच जो जलप्रपात आसा, जो धबधबो आसा तो आमकां इतिहास जमा जाल्लो दिश्टी पडटा। पावसाच्या दिसांनी कांय उदक आसा तें आमकां ह्या धबधब्याची कुरू दाखयता। खरें म्हणजे हो वाठार जो आसा हो सैमान जंगलान खुबूच एका वेळार गिरेस्त आसलेलो।